चर्चिलान परत दाबोळेचो विषय काढलो। केंद्रीय नागरी हवाई मंत्रालयान दाबोळे आणि मोपा ह्या दोनूय विमानतळांचेर भूमिका स्पष्ट करची। मोपा जालो तरी हे दोनूय विमानतळ चालू उरतले हे मंत्रालयान गोंय सरकाराक लेखी स्पष्ट करपाक जाय, ना जाल्यार मोपाक आपूण विरोध करीत रावतलो अशें चर्चिलान म्हळां। मंगळारा तो मिडिया कडेन उलयतालो। मायनिंग बेल्टाचो जो 5 लाख लोक मायन बंद जावन त्रासां पडा, दाबोली एअरपोर्ट जर गेलो जाल्यार कोस्टल बेल्टाचो आनी 5 लाख लोक त्रासां पडलो। बेंगलोराक जेन्ना 2 एअरपोर्ट आशिल्ले, जायत गांवांनी 2 एअरपोर्ट आशिल्ले, जेन्ना तो व्हड एअरपोर्ट जालो हो एअरपोर्ट बंद करतलेच दुबावच ना, ते कोणें सांगू। कित्याक सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्रीन अजून पासून बरोवन दिलें ना की हो एअरपोर्ट कंटिन्यू वतलो म्हणून। तोंडांनी वबली सगळ्यांक सांगलां हो एअरपोर्ट कंटिन्यू वतलो म्हणून। इकॉनॉमिकली म्हाका दिसना 2 एअरपोर्ट गोंयांत जाय चलतले म्हणून। हेजेर सरकारान चिंतीच पडटलें आनी सरकाराक दिसता 2 एअरपोर्ट चलतले जाल्यार सरकारान सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्री कडेन बरोवन हाडून पेपर अनाउन्स करपाक जाय। म्हापशा खरसवाड्यार चीनी पिस्तॉल विकूंक आयिल्ल्या मुन्ना शेखाक पुलिसांनी अटक केली। पिस्तॉला बरोबर 19 जित्यो कारतुशी ताचे कडेन आशिल्ल्यो। 33 वर्सां पिरायेचो मुन्ना मूळचो बंगाली, तो धारगळे रावतालो। फाटल्या दिसांनी एक कळंगुटे पर्यटकाचे पिस्तॉल चोरिल्ले ते हेच आसतू येता असो दुबाव पुलिशेक आसा। Information, we conducted a raid at Karaswada near the industrial estate at the outgate and caught one person by name Munna Sheikh. He is a native of West Bengal and presently residing at Dargal. He was found in possession of one firearm, that is a revolver, Smith & Wesson of .22 bore, along with 19 live rounds and 3 empty cases. He has been arrested and the case has been registered against him. Further investigation is on. Case has been registered under section 3, 5 and 25 and 27 of Arms Act. शेतकारांचे सगळे प्रश्न फुडल्या 5 वर्सांत सोडोवपाचें उतर सहकार मंत्री दीपक ढवळीकरान दिलां। धारबांदोड्या संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचे 40वे गळीत हंगाम सुवाळ्या वेळार तो उलयतालो। उसाचो हंगाम सुरू जाला। ह्या सिजनात सुमार 1.5 ते 2 लाख टन उसाचे क्रशिंग जातले। उसाचे उत्पन्न दोबरात वाडटले असो विश्वास ढवळीकरान उक्तायला। ह्या मोसमात जवळ जवळ 1.5 ते 2.5 लाख टन उसाची क्रशिंग जातले आणि सरकारा मार्फत शेतकऱ्या खातीर सगळ्यो सुविधा दिवपाचें आश्वासन तांकां दिलां। त्यांचे बिलाय बी आमी जवळ जवळ सगळी बिलां फेडलेली आसात। थोडा अमावंट उरला, ह्याय बी वर्सा तांकां 2,400 रुपया प्लस आणि 200 रुपया 2,600 रुपया पर टन ह्या रेटीन आमी तांकां ऊस खरेदी करपाचें ठरयलां आणि तांणी आमकां वेवस्थीत सहकार्य दिलां आणि ह्या सहकार्याच्या बळार म्हाका निश्चित आसा की अंदू जरी आमी ऊस उत्पादन वाडोवंक शकले ना, फुडल्या वर्सा आमी गोंयांत 1.5 पटीन ऊस वाडयतले अशी आमकां गॅरंटी आसा। त्या भायर आमी नवे ऑर्गेनीक प्रेस मड इंटू ऑर्गेनीक फर्टिलायझर फर्स्ट टायम आमी ह्या फॅक्टरीत करता। जो मड वेस्ट वताले ताचे आमी ऑर्गेनीक फर्टिलायझर आमी तयार करता ह्या गळतीच्या निमित्तान आणि जवळ जवळ 8-10 हजार टन हे ऑर्गेनीक फर्टिलायझर फर्स्ट टायम ह्या कारखान्यात तयार जाता आणि ते आमी शेतकऱ्यांक दिता जेणे करून ऊसाचे पीक बरें येवंक शकता। संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आदारान आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार आंतरधर्मीय कावन्सिलाची थापणूक करपाचे यत्न सध्या चल्ल्यात। कांय देशांनी तशी तयारी दाखयल्या। युनिव्हर्सल पीस फेडरेशन ऑफ इंडियान हे खातीर भारतांतय यत्न सुरू केल्या। फुडल्या वर्सा देशभर आंतरधर्मीय परिशदो घेवपाची येवजण फेडरेशनान उलोवन दाखयल्या। असली पहिली आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सलोखो परिशद दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरात जाली। Now I must tell you, this conference, I don't know about Goa, but nationally it was very much welcome.
as far as my memory goes, never did we have such an occasion which was welcomed in writing, because we got messages, by the President of India, by the Vice President of India, by the Prime Minister of India, by the Defense Minister, by Mr. L.K. Advani. It shows a consensus, national consensus on this. Mr. L.K. Advani, in message, in writing. L.K. Advani, who is the chief of the BJP parliamentary party. He said all religions must learn to respect each other, and the respect of religions is born into Indians. It's part of your culture. You can see it and feel it every day. You know how important that is, because the conflict between religions can escalate out of hand so quickly. आता घेऊया एक वेसव.